हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ आमचे भितर रावता आनी तो सदां काळ आमचे भितर चलता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ताचें जिवीत आमकां हर एका वेळार सांबाळता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. ह्या आमचे दोन्ही हात वर उभारून अन्य भाषेन देवाक दिन वासूया. Obramanto lobo shikara barabanto lobo sikere berebesho borobonta laba kiaraba. Obramahanda laba shiketra lamde. Obramando lobo shiketra lamde. तो आमचो देव आसा मोगाच्यानो. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. तो आमचो देव आसा. Psalm 91 आमकां सांगता. Psalm 91 verse 2 आमकां सांगता. स्तोत्र 91 आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता. तो सर्वेस्वर म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. होय, तो आमचो आसरो आसा, तो आमचो किल्लो जावन आसा, तोच आमचो देव जावन आसा. आनी त्याच देवाचेर आमी विश्वास दवरता. त्याच देवाचेर आमी भावार दवरता, कित्याक तो देव मोगाच्यान आमचो मोग करता. तो देव आमकां सांबाळता. हर एका वायटांतली तो आमकां सुरक्षीत दवरता. हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसता. तो देव, तो सामर्थ्यशाली देव, ज्या देवान ह्यो संवसार आसला आनी ह्या संवसारांतले हर एक वस्तू ताचे वरवीं रचून आयल्यात. तो स्वामी जेजू क्रिस्त, तो आमचो देव. त्या देवाच्या हातचे आमी रचना आसा. तेणे आमकां हातांनी घडला आनी आपलो श्वास आमचे भितर फुकला. आपल्या प्रतिरुपाचो ताणें आमकां केला. त्या देवाक ह्या वेळार आमी दिनवासूया, ताची आराधना करया, वाखाणुया. ओ हालेलुया. थँक यू जीजस तुज्या मोगा पासत. थँक यू, थँक यू, थँक यू अब्बा फादर. त्या देवाक आमी ह्या वेळार दिनवासूया. त्या देवाची आराधना करूया. वेळ ताका वाखाणूचो मोगाच्यानो. आमचे हात वयर उबारून स्तुती आनी आराधनाचो यज्ञ ताका भेटोवया. महिमेचो यत्न ताका भेटोवया. तो देव सामर्थ्याचो आसा. ओ हालेलुया जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सारी सृष्टि मालिक तुम्ही हो. सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान. आहा हालेलुया.
सारी संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आहा हालेलुया, 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 आहा Shira basaria la 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 la, oh brahmatale beshara la 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 la, oh ale 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 shabara bara, oh brahmantala bashira basheria la 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 la, oh brahmantala base, oh ale 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 ale. Thank you Lord Jesus. या दिसापासून या सोबीत माझ्या भाव बहिणापासून त्यांच्या जीवितापासून कुटुंबापासून भुरग्यांपासून ओ अखंड जीसस. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक 3 वचन. अख्ख्या सृष्टीचो अधिकारी तो आसा. अख्ख्या सृष्टीचो अधिकारी. Praise the Lord. अख्ख्या सृष्टीचो अधिकारी. संपूर्ण काय अधिकारी तो हा. पळयात बाबा, जे संवसारान रचला ना ते तेणीच रचला. Praise the Lord. पळयात आयज पवित्र आत्मो आमकां खेरीज भाशेन देवाचे उतरां लागीं व्हरता. पळयात जॉन चॅप्टर 1 जुआवाचो पयलो 20 आनी जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 पासून वाचे. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 प्लीज.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थंय पळयात देवाचें उतर कितें आसा तें. जॉन चॅप्टर 1:3. आनी तें उतार आमकां खुबशे घट करता. कितें आसा तें पळयात. थंय अशा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा, ताचेच वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात. आमेन. ताचेच वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे आयलेले कांयच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, ताचेच वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे आयलेले अशें कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आयचें देवाचें उतर आनी जें आयज आमी गीत गायलां ते पासून तेच सांगता. प्रेज द लॉर्ड. अख्ख्या सृश्टीचो रचणार आमचो जेजू ख्रिस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. अख्ख्या संवसाराचो रचणार आमचो जेजू ख्रिस्त. जेजू ह्योच देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्योच देव आसा. आयज जर आमी पळयता जाल्यार जेजू कोण? जेजू ह्यो देव. आमेन. जेजू ह्यो देव आसा. जेजू देवाचो पूत आनी जेजू ह्योच देव आसा. देव ह्योच जेजू आसा. आमेन. फिलीप म्हणटा, म्हाका बापूय दाखय. जेजू म्हणटा, अरे फिलीप, कितलो वेळ तूं म्हाज्या वांगडा आसाय आनी आजुनूय तूं सांगताय म्हाका बापूय दाखय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो फिलिपाक जेजू अशा भाशेन सांगतलो, हांव तोच बाप आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय, ज्या वेळार आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार वयता आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकान ज्या वेळार आमी पळयता त्या वेळार आमकां अश्यो वस्तू दिश्टी पडटात आनी अशा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा. अशा भाशेन देवाचें उतर थंय सांगत आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या लागीं जर बायबल आसा जाल्यार आमी स्पश्ट रितीन पळयात देवाचें उतर थंय कितें म्हणटा तें. ज्या वेळार आमी उत्पत्ती म्हटल्यार जेनेसीस चॅप्टर आमी काडटा. जेनेसीस चॅप्टर आमी काडटा आनी ज्या वेळार आमी पयलो अवेसूर आमी पळयता जाल्यार पळयात थंय जेनेसीस चॅप्टर 1:3 क्लियर म्हणटा, देव उलयला. आमेन. मराठीन म्हणटा देव बोलला. आमेन. देव बोलला. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिशीन कितें म्हणटा, देव कितें जालो? उलयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव उलयला. देव उलयला. प्रेज द लॉर्ड. देव उलयला. सो अशें कितें आसलें ज्या वेळार देव उलयला. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता अशें कांयच नसलें, पूण फर्स्ट टायम देव उलयला. प्रेज द लॉर्ड. आनी फर्स्ट टायम देव कोणा वांगडा उलयला? देव आज्ञा करता. देव आज्ञा करता थंय. पळयात, देव उलयला म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? प्रेज द लॉर्ड. देव उलयला म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? देव उलयला म्हटल्यार अशे भाशेन आसा, देव उलयला म्हटल्यार तेणी एका वस्तूक आज्ञा केल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर ज्या वेळार जेनेसीस चॅप्टर 1:3 म्हणटा, देव उलयला, प्रकाश जावं, उजवाड जावं. आमेन. आनी ज्या वेळार अशी वस्तू ज्या वेळार देव उलयला उजवाड जावं, त्या वेळार उजवाड जाला. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या आदी उजवाड नसलो म्हटल्यार उजवाड ह्यो देवान धाडला. आमेन. उपरांत जेनेसीस चॅप्टर 1:4 म्हणटा, देवान उजवाड पळयलो आनी तेणें म्हटलें हें बरें आसा. आनी त्या वेळार उजवाडाक काळोखा पासून वेगळो केलो. प्रेज द लॉर्ड. उजवाडाक काळोखा पासून वेगळो केलो. कित्याक वेगळो केलो? कित्याक संपूर्णकायेन देवान ह्या पृथ्वीचेर अशी वस्तू करतलो आसलो, ती वस्तू संपूर्णकायेन योग्यतेच्यो आसल्यो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान दिसाक नांव घातला दीस म्हणून. देवान रातीक नांव घातला रात म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 6वी लायन म्हणटा, देव उलयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव उलयला. पळय, जितले टायम आमी हें पळयता जाल्यार देव उलयला, देव उलयला, देव उलयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
देव उलयला म्हणटा आनी तोच तश्यो त्यो वस्तू घडत आसात. आयज पळयात देवाचें उतर आमकां कितें तरी वेगळें सांगता. आमेन. देवाचें उतर कितें तरी वेगळें सांगता आनी त्या उतरान आमकां कितें तरी आमकां मेवता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 6वी लायन म्हणटा, देवान म्हटलें उदकाचे 2 वाटे जावच्याक ताचे मदें मळब जावं. आमेन. सो हेचो अर्थ कितें आसा? उदकाच्या 2 वाटे जावंक मळब मदें आसोंक म्हटल्यार मळबाच्या भायर उदीक आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मळबाच्या खालाय उदीक आसा. सायन्स सांगता 71% ह्या संवसारान उदीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. 70% 71% ह्या संवसारान उदीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी 8 लायन सांगता, मळबाक अंतरकाळ म्हूण देवान नांव दिली. तसोच देवान वेगवेगळ्या भाशेन वेगवेगळ्या वस्तूंक नांवां दिली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 9वी लायन म्हणटा, देवान म्हटलें अंतरा वयली सगळीं उदकां एका सुवातेचेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडो. देवान आज्ञा केली, हें म्हाका नाका, हें उदीक त्या वाटेक वच, ही जमीन इतकी भाग दिश्टी पड. आयज जर तूं पृथ्वीचो मॅप पळयताय, पृथ्वी आमकां मॅपार दिसता, वा पृथ्वीक आमी जर इंटरनेटार वचून पळयता जाल्यार जी पृथ्वी दिसता ती पृथ्वेक देवान हुकूम केला, इतको % उदीक आसा, इतको % जमीन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजून घ्या, हें अशेंच जावंक ना. ही जी पृथ्वी जाल्या ही देवाचे उतरा वरवीं जाल्या. आमकां कितें दिसता, ही पृथ्वी आसा आनी कांय ना, हेच्या भायर सर्क आसा. ना, अश्यो कितक्यो तरी लाखांनी पृथ्वी आसतल्यो ज्यो तुवें आनी हांवें पळोवंक ना, पूण देवान एकाच पृथ्वेचेर मनशाक दवरला. आमेन. एकाच पृथ्वेचेर मनशाक दवरला. आमेन. इतको देव मोगाचो आनी इतको देव आमचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 10वी लायन म्हणटा, सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक समुद्र म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. प्रेज द लॉर्ड. 11वी लायन म्हणटा, देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न, बियो, झाडां, पेडां सगळें जावं, फळाचे रूख उत्पन्न जावं. 12वी म्हणटा, जमनींतली वनस्पती उत्पन्न केली, जिनसा भासाची झाडां उत्पन्न केली. 13वी लायन म्हणटा, सांज जाली, सकाळ जाली, ह्यो 3रो दीस. पळयात, हर एक दीस देव मोहिमेनसून मोहिमेन चलता. मोहिमेनसून मोहिमेन तेची महिमा हर एका दिसा वाडटा वाडटा वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हर एका दिसा वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हर एका दिसा वाडटा. 14वी लायन पळयत कितें म्हणटा, देवान म्हटलें दिसा आनी राती मदीं अंतर घालूं, अंतरार सुर्याचो दिवट्यो जावं आनी त्या दिवटांचो काळ, दीस, वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रेज द लॉर्ड. सो आयज जे आमी मन पळयता, आयज जे आमी दीस पळयता, आयज जी आमी वर्सां पळयता, ही पासून देवान उत्पन्न केल्यान. आमेन. आयज जर आमी कॅलेंडर पळयता, आमच्या प्रमाणे आमी कॅलेंडर मानता, ना, हे कॅलेंडर पासून देवान उत्पन्न केला. हे 30 दीस कित्याक आसात? हे 12च म्हयने कित्याक आसात? केन्ना विचार केल्यान? सकाळ जाता, सांज कित्याक जाता? तुम्ही रात कित्याक जाता? तुम्ही विचार केल्यात कितें? हालेलुया. हें जें कितें केलां कॅलेंडर, हें देवान केलां. प्रेज द लॉर्ड. 16वी लायन म्हणटा, देवान 2 हेरां परस 2 व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नेकेत्रां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हे जो संवसार पळयतात ना, हे सगळो संवसार देवान उत्पन्न केला. आयज अब्रामाक देवान कितें म्हटलें? अब्राम, तुका मोजूंक जाता जाल्यार मोज. नेकेदां कितकी आहा तें. अब्राम म्हणूंक लागला, हांसोंक लागला, म्हाका कशें जातलें देवा ती नेकेदां मोजूंक. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तेका जाणा ही नेकेदां मोजूंक जायनान, ही नेकेदां मोजूंक जायनान. देवान अब्रामाक नेकेदां मोजूंक सांगली. अब्रामाक तें जावंक ना आनी कोणाकूच तें जावंक ना, पूण देवान ती नेकेदां मोजल्या. देवान ती नेकेदां मोजल्या. आयज संवसारांत कितली नेकेदां आनी ती देवाक जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव आज कितें सांगूंक सोदतां, पळयात, हें जें सगळें उत्पन्न केलां देवान, हें देवान उत्पन्न केलां तुजें आनी म्हजें पासत, तुजें आनी म्हजें पासत. आनी हें उत्पन्न दुसऱ्या कोणी करूंक ना, हें उत्पन्न जेजू क्रिस्तान केलां. म्हणून जॉन म्हणटा कितें तर,
जॉन कितें म्हणटा, जुवाचो पयलो अवेसूर कितें म्हणटा, जॉन चॅप्टर 1:3, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आणि रचलेल्या वस्तूमध्ये ताचे विणे आयलेलें कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात, हय तुमकां सांगता, उत्पत्ती ज्या वेळार आमी पळयता त्या वेळार कितें म्हणटा, उत्पत्ती चॅप्टर 1:15 थंय कितें म्हणटा, पृथ्वेचेर उजवाड, अंतराळाचेर उजवाड, दिवट्यो आसूं, तशेंच जायतीं नेकेद्रां आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 6वी लायन पळयात कितें म्हणटा, देवान 2 हेरां परस 2 व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. एक व्हडली दिवटी दीस चलो आनी ल्हान दिवटी रात चलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी नेकेद्रां केली. सो देवान त्या वेळार नेकेद्रां, सूर्य आनी चंद्र केला. प्रेज द लॉर्ड. मागीर जो उत्पत्ती चॅप्टर 1:3 म्हणटा तो कितें तर. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्ती चॅप्टर 1:3 कितें म्हटलें, देवान म्हटलें उजवाड जावं. मागीर तो उजवाड कोण तर. प्रेज द लॉर्ड. समजलें तुमकां. चंद्र, सूर्य ही मागीर तयार केल्यात 6व्या लायनी. पूण जेनेसीस चॅप्टर 1:3 म्हणटा कितें, देवान म्हटलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी काळोखाक उजवाडाक दोशी केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्यो उजवाड जावन आसलो जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो उजवाड जावन आसलो जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. सो तेजे प्लॅन असले ह्या संवसारान काळोखा पासून उजवाडाक सेपरेट करूचे आनी तेज्या पुतान तेंच केलें. हांव काळोखांतल्या भुरग्यांक उजवाडाक हाडटलो. आमेन. तेणी आपल्या भुरग्यान तेच्या जेजू क्रिस्तान आमकां काळोखांसून उजवाडान हाडली. पळयात थंय कितें म्हटलें, 3री लायन, देवान म्हटलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. 4थी लायन म्हणटा, हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी काळोख आनी उजवाडाक दोशी केले. हालेलुया. तशेंच देवाच्या पुतान केलें. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुका म्हाका काळोखांसून दोशी केला. आमेन. काळोखांसून दोशी केला. कित्याक काळोखांसून दोशी केला? कित्याक आमकां सदांकाळ उजवाड मेळोवचे पासून. आनी ह्यो उजवाड दुसरो कोण न्हू तर ह्यो उजवाड जेजू क्रिस्त आसा. खंय म्हणटा पळयात, बायबल क्लियर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जॉन चॅप्टर 1:8 तो आपूण उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक तो आयलो. प्रेज द लॉर्ड. तो आपूण उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गवाय दिवंक आयलो. एका मनशात उजवाड आयतलो तो नीच उजवाड शब्द जावन आसलो आनी तो संवसारान येतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाची हर एक प्लॅनिंग परफेक्ट आसा. हर एक प्लॅनिंग परफेक्ट आसा. आमेन. हर एक प्लॅनिंग परफेक्ट आसा. पळयात, देवाची उतरां आमकां खूब म्हत्वाची सांगतात. आयज तेणी आपल्या पुताक आमच्या सांगाताक दिला आनी तेणी आमकां काळोखांसून सेपरेट केलें आनी देवाच्या महिमेन बसयलें. आयज तूं देवाची रचना आसा. आमी देवाक मानवता तशें जिवीत जिवंक जाय न्हू. आमकां मानवता तशें आमी जर देवाक मानवता तशें जिवीत जर जियेल्या तर देवा वांगडा आसतल्या. पूण आमी जर देवाक मानवता तशें जर जिवीत जियेना तर आमी देवा वांगडा नासतल्या बाबा. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, आमच्या जिवितांत आमी देवाक मानवता तशें जिवीत जियेया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून ह्या वेळा पासून हय सोमी जेजू, आमी तुका मानवता तशें जिवीत जियो. हय, तुवें आमकां काळोखा पासून सेपरेट केला. हय, थँक्यू ह्या तुज्या बलिदाना पासून. तूं आसलेय देखून हांव काळोखांसून भायर सरलो. तूं आसलेय देखून म्हाका उजवाडा मेळलो. थँक्यू जिजस तुज्या ह्या बलिदाना पासून. आमेन. गॉड ब्लेस.